वैजकी दुर्लक्षाच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन गोय भलायकी खात्यान या प्रकरणात व्हड निर्णय घेतला। गँग्रिनाक लागून 11 वर्सां पिरायेच्या चल्याचो पाय कापपाक पडिल्ल्या प्रकरणात वैजकी निष्काळजीपणाचो ठपको दवरून वाळपय भलायकी केंद्राची अधिकारी डॉक्टर यवंती गावडे हिका सेवेंतल्यान निलंबित केली। भलायकी खात्याचे संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रणव भट हांणी हे विशींचो आदेश जारी केलो। वाळपे हांगातले एका 11 वर्साच्या भुरग्याचो पाय डॉक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे ताका काडचो पडलेलो आसा। ह्या वेळार सविस्तर माहिती अशी की माळोली 70 हांगातलो 11 वर्साचो भुरगो सायकलीन खेळटाना पडलो आणि तेन्ना तेजे मागीर तेजे फॅमिलीन उपचारा खातीर वाळपे CSCन ताका हाडले। जेन्ना थंय हाडले तेन्ना तिथले डॉक्टर आसलेली डॉक्टर यवंती गावडे यांनी तेजेर ताका एक्सरे काडपाक पयलीं सांगलो आणि तेजे मागीर एक्सरे काडल्या नंतर ताका प्लास्टर घालपाक सांगलो। थंयचे जी कर्मचारी वर्ग आसा तेंच्यांनी प्लास्टर घातलो आणि ताका घरा धाडले। तेन्ना तांकां डॉक्टरान सांगलें की 2 दिसान GMCचे डॉक्टर येतले तेन्ना डॉक्टर थंय तुमी येवन दाखया। जेन्ना हो अपघात जालो तेन्ना 28 एप्रील आसलेलो आणि तेजे मागीर त्या भुरग्याक प्लास्टर घातलो आणि ते थंयच्यान घरा गेले। मात तेन्ना ताका हाडलेले तेन्ना ताचो पाय सुजलेलो, मात डॉक्टरान ताका हात लावना अशें तेंचे घरांतलें म्हणणें आसा आणि डायरेक्ट ताका प्लास्टर घातलो। जेन्ना तो घरा गेलो तेन्ना ताचो पाय सुजलेलो आणि ताका खूब वेदना जाताली। दुसरे दिसा त्या भुरग्याक ताप येयलो, तशेंच ताका उलटी जावपाक लागली। हेका लागून तेजे फॅमिलीन ताका परत वाळपे CSCन हाडले। मात त्या टायमार ताका बेगीनच GMCन शिफ्ट केले गेले। GMCन व्हेल्या नंतर तेजे उपचार खरो प्रमाणान सुरू जालो। तो प्लास्टर आसलो ताका लागून तेजे पांयाक खूब वेदना जाताली आणि जो पाय आसलो ह्यो तेजो काळो पडलेलो। डॉक्टरान थंय ताका तातडीन उपचार सुरू केले आणि डॉक्टरान 2 तेजेर शस्त्रक्रिया केल्या। मात शस्त्रक्रिया करून सुद्दां तेजो पाय वाचोवपाक शकले ना। ताका लागून डॉक्टरान लास्ट निर्णय घेतलो की तेजो पाय काडपाचो आणि लास्ट तेजेर गुडघ्या पर्यंत सद्या तेजो पाय काडलेलो आसा। तेजे फॅमिलीचें म्हणणें आसा की ही जी घटना जाली हेजेर वाळपे CSCन जी डॉक्टर आसलेली डॉक्टर यवंती गावडे हेज्या हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडलेली आसा। ताका लागून जेन्ना ते पाय काडल्या नंतर GMC आणि तशेंच आरोग्य खात्या तर्फे तेजी चवकशी सुरू आसलेली आणि सद्या म्हणजे सोमारा सांजचे जे हेल्थ सेक्रेटरी आसा त्यांनी तेजे सद्या निलंबनाचो आदेश काडलेलो आसा आणि ताका सद्या टर्मिनेट केलेले आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो फुडलो हेल्थ डिपार्टमेंट करत आसा। एक म्हणटा ते ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो माळोली 70चो आसा आणि एक गरीब कुटुंबाचो आसा आणि 11 वर्साच्या भुरग्याचे जे वय आसा हे खूब ल्हान आसा आणि अशा वाडट्या वयाक जेन्ना पाय काडलो गेलो वयता तेन्ना खूब भुरग्याचे फुडलें आयुश्य कितें ह्यो सुद्दां प्रश्नचिन्ह आसा आणि अशा प्रकारची घटना घडपाक जायना। हेका लागून सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा। वाळपेच्या गोमंतक TV खातीर सपना।